युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हेर सुवातेर व्हरपाचो निर्णय सरकारान घेतलो। आंदोलकांचो निर्णयांक येवकार, पूण महाआंदोलनाच्या विशयाचेर लोक ठाम। माननीय मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद करता की तांणी हे दोनूय जे प्रोजेक्ट जे आसा ते हांगासून दुसरे कडेन खंय व्हरता ते व्हरून तेका ते आमकां काय पडलेले ना। परंतु तांणी जो पळय स्टेटमेंट केला कितें म्हणून की हे हितून हे दोनूय प्रोजेक्ट आसा ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना, तेचेर हांव सहमत ना अथवा आमी कोणूच हांगासर ते सहमत आसा ते ना। कित्या खातीर आमी राती 12 पर्यंत तो जो पळय तेंच्यांनी ड्राफ्ट आमकां दिल्लो काय न्हू तो राती 12 पर्यंत आमी घेवन बसलेले कितें आसा तितून इनडिस्क्रिपन्सी कितें आसा त्यो आनी तितून आमी जाणवलें की आमचो हायेस्ट जो हे मार्क आसलो पळय इनफ्लोचो कळ्ळें न्ही तो तेंच्यांनी कितें करूंक नासलो घेवं नासलो आनी तो जर घेता जर आसत आनी अजून म्हणजे आमचो दावो आसा की हे सगळें जें आसा तें सगळें हितून कितें जाता व्यापून वता। म्हणजे एक दुसरी गोष्ट आसा ती जें कितें आज तेंच्यांनी नुकसान केल्लें आसा हांगासर म्हणजे नुकसान केल्लें आसा कळ्ळें न्हू तें कितें करपाक जाय ते परतून तेंच्यांनी रिस्टोर करपाक जाय। सगळें जें कितें नुकसान केल्लें आसा तें आतां आमकां खबर आसा ते तशा प्रकारे ते हें जावचें ना जें कितें नुकसान भरपाय, पूण जें कितें तेंच्यांनी सगळी दादागिरी करून ते हांगासर कितें केल्लें आसा ते रिस्टोर करपाचें हें करता कळ्ळें न्ही। आंदोलन फक्त युनिटी मॉल नाल्यार प्रशासन स्तंभाच्या अगेन्स्ट नासले, हे जे आमचे महायुद्ध आसले ते हे बीजेपी सरकाराच्या अगेन्स्ट आसले। ताका लागून बाकीच्याय विलेजरांनी फॉर एक्झाम्पल कोडार मागीर आमचे बोमा पाळे आनी मागीर नावशी ते सायडीक मागीर आनी सगळे ते सायडीच्यान फिशरमॅन्स काल शिरदोनाचे फिशरमॅन्स येयले ते सगळ्यांनी आपले आपले इश्यू सांगून एक तेंच्यांनी सांगलें की तुमकां सपोर्ट दिता म्हणून आनी जेन्ना जेन्ना तुमकां सपोर्ट जाय आमचो सपोर्ट तांकां दिता म्हणून हांवें सांगलें। म्हणून आमचें महाआंदोलन फाल्यां जातलें पणजे ते डिसायडेड प्लेसीस जातले ते टायमाचेर जातले। ताचें स्वरूप कितें आसतलें आमचें जशें की भाऊन सांगलें थोडे डिमांड्स आनीक डिमांड्स आसा जी जागा आमकां मेळपाक जाय। दुसरी डिमांड आहा ती म्हटल्यार जें आतां काम जालां ते एक्सकॅवेशन केला आनी डॅमेज जाला नॅचरल फ्लो बीन सगळें हे करून फिलिंग करून सगळें तेंच्यांनी पुरयल्लें आसा बट पत्र लायिल्लें आसा ते बेगीनच्या बेगीन काडपाक जाय अशें आमचे डिमांड्स आसतले। आनी बाकीचे कितें डिमांड्स आहा ते आमी फाल्यां तुमकां आउट करतले। मात आमचें आंदोलन तें फाल्यां तें स्वरूप फुडें कितें वयता ना तें सगळें तुमकां फाल्यां कळटलें। मात महाआंदोलन तें आहा तें फाल्यां जातलें।